हांवें गेले थोडे दिसांनी अशेंच लोकांक व्हिडिओचे आदारान एड्रेस करून आनी थोडे लेख बरोवन डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट, स्टेट डिझास्टर मिटिगेशन फंड, हे सगळे कन्सेप्ट्स आनी नॅशनल डिझास्टर मिटिगेशन फंड हाजेर हांवें बरयल्लें आहा. आज म्हाका खूश भोगता की आमचो मुख्यमंत्री बी फायनली ह्या डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट 2005चेर उलोवंक लागिल्लो आहा. हांवें मुख्यमंत्र्याक रिमाइंड करूंक सोदतां की हो एक्टान एक प्रोविजन आहा की स्टेट डिझास्टर मिटिगेशन फंड म्हणून. हो स्टेट डिझास्टर मिटिगेशन फंडाचें कितें जालें गोंयांत हें मुख्यमंत्र्यान पळोवंक जाय आनी लोकांक सांगूंक जाय. बजेटरी एलोकेशन ताका आशिल्लें आनी आशिल्लें जाल्यार तें खंय वापरलें. तुवें जर बजेटरी एलोकेशन करपाक तूं विसरलो जाल्यार म्हाका दिसता तो विसरलो आसूंक जाय, कित्याक स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा तीच मेल्ली ह्या दिसान मेरेन. म्हणटकच अशी जर स्थिती आहा जाल्यार तुवें नॅशनल डिझास्टर मिटिगेशन फंड म्हणून ताजे कडच्यान पयशे मागूंक येता. सो हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन ताजे ऑफिसर, चड करून ताजे फायनान्स डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आहा तांणी डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट 2005, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट पॉलिसी 2009 आनी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन 2019 हो बरो शिकचो आनीक चिंतचें की सरकार सेंटरा कडच्यान गोंया खातीर पयशे कशे हाडूंक शकता ते. आनीक गोंयकारांचे, चड करून आमचे स्थानीक गोंयकारांचे, लोकल गोंयकारांचे जे त्रास जे तांकां जाल्ले आहा ते तूं कशें मिटिगेट करूंक शकता हें तुवें तुज्या ऑफिसरांक सांगूंक जाय. आज मेरेन हे ऑफिसर तुवें जे चूज केल्यात, हे जे तो हालयता हे सगळे लावजी ऑफिसर्स. नॉट ओनली लावजी but they are also lazy. They have done nothing to mitigate the distress of Goikars. Why this has happened? Because the government, when this chief minister came, shunted away good officers for political reasons. आणि efficient officer जे आशिल्ले तांकां काडले आणि हो जो डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट आता जो तो उलयता तो फक्त पॅनल प्रोविजन्साचेच उलयता. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां की डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट 2005 आनी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट पॉलिसी आनी प्लॅन जो आहा तातूंत पॅनल प्रोविजनां सोडून आनी प्रोविजनां आहा जी स्थानीक मनशाक, लोकलांक आदार करूंक शकता. फक्त तांचेर पेनल्टी घालूंकूच तो वापरूं नाका. हें करपाक बऱ्या ऑफिसरांची एडवायस घे, ज्या ऑफिसरांक तुवें तांच्यान काडून उडयल्लें.